सत्तरीच्या वेगवेगळ्या वाठारांत गेल्या कांय दिसांच्यान सुसायडाचो वारो आनी पावस पडपाची घडणुकी घडत आसा। तेतूनच काल मंगळारा सांजे मोठ्या प्रमाणात वारो आनी पावस आयिल्ल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात झाडांची पडझड जालेली आसा। झरमे सत्तरी हांगासर एका घराचेर माडाचें झाड पडून मोठें लुकसाण जालें। तशेंच झरमे हांगासरूच एका गोट्याचेर रानटी झाड पडून मोठें लुकसाण जालेलें आसा। ह्या वेळार अग्निशमक दलान घटनास्थळी वचून जे गोट्याचे झाड पडले ते सायडीक काडले तेन्ना एकूण 5,000चे लुकसाण जालेलें आसा आनी तशेंच 60,000ची जी मालमत्ता आसा ती वाचयल्ली आसा। तशेंच पर्य सत्तरी हांगासर रस्त्याचेर आनी लायटीच्या वायरीचेर आंब्याचें झाड पडून मोठें लुकसाण जालें। तशेंच पर्य सत्तरी हांगासर रस्त्याचेर फणसाचें झाड मोठें पडलेलें तेन्ना अग्निशमक दलान घटनास्थळी वचून जे जाग्याचेर झाडां पडलेली ती सायडीक काडलेली आसा। तशेंच काल चिंचमळ माऊस सत्तरी हांगासर उमेश गांवकर यांच्या घराचेर काल एक रानटी झाड पडून मोठें लुकसाण जालेलें आसा। ह्या वेळार जे झाड पडले ते तेंच्या फाटल्या दारार फाटल्या सायडीन पडले आनी ह्या वेळार तेंच्या सायडीचे पत्रे आसलेले तेजे मोठें लुकसाण जालेलें आसा। ह्या वेळार तेंच्या घरान कोणूच नासलेलो आनी काल ती सगळीं जाणां आपले फॅमिली खंय तरी गेल्ली आनी आयज जेन्ना ती बुधवारा तेंच्यांनी सकाळीं जेन्ना पावली तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की तेंच्या फाटल्या घराचेर दारार झाड पडलेलें आसा। ह्या वेळार तेंच्यांनी अग्निशमक दलाक कळयल्या नंतर अग्निशमक दलांनी घटनास्थळी वचून जे झाड पडलेलें आसा ते सायडीक काडलेलें आसा। ह्या वेळार पत्र्याचेर आनी बाकीच्या हेचेर मोठें लुकसाण जालेलें आसा। एकूण अंदाज लुकसाण कितलें जाला तेजो अंदाज अजुनूय मेळ्ळो ना। ह्या वेळार अग्निशमक दलान घटनास्थळी वचून बेगोबेग सगळीं झाडां काडलेलीं आसा आनी अडथळो दूर केल्लो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।